बेरेस्तारा युवा काँग्रेसीन बेरोजगारी आणि म्हारगाये आड पणजे मोर्चा काढलो। आल्तिनो हांगासर मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याकडेन वचपा खातीर भायर सरिल्लो मोर्चा पुलिसांनी पणजे हांगासर आडयलो। स्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलिसांनी कांय कार्यकर्त्यांक ताब्यात घेतले। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, पक्षाच्या सहप्रभारी अंजली निंबाळकर, युवा काँग्रेस अध्यक्ष अर्चित नायक आणि हेर कार्यकर्ते ह्या मोर्चात वांटेकार जाल्ले। ह्या वेळार व्हडा संख्येन पुलीस फौज तैनात केल्ले। मुखेलमंत्री हांच्या नेतृत्वा खाला सहकार हुकुमशाय मार्गान केल्ल्या कामात सगळीकडेन दादागिरी चल्ल्या। बेरोजगारी वाडिल्ल्यान ताचो निषेध करपा खातीर हो काँग्रेसीन मोर्चा काढलो। शांतिकायेन केल्लो हो मोर्चा पुलिसांनी दादागिरीच्या मार्गान आडयलो अशें तांचें म्हणणें। लोकशायेत शांतीपणान निषेध करपाचो अधिकार दर एकल्याक आसा। हो अधिकारूय गोंयांत ना काय कितें अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान विचारलें। बुधवारा चिंबलकार आणि मुख्यमंत्र्याची प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभावयल्यान बसका जाल्ली। मात चिंबलकारांनी ह्या बसके उपरांत खर तिडक उक्तायल्या। मुख्यमंत्र्यान बसकेत 25 कोटी खर्च केल्ल्याचे ह्या युनिटी मॉला खातीर 25 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचे सांगिल्ल्यान चिंबलकारांक सध्या शॉक बसला। हे 25 कोटी खर्च जाले तरी खंय असो प्रश्न ह्या आंदोलकांनी विचारिल्लो आसा। फाटले कितलेशेच दीस जाले चिंबलकारांचे प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ नाका म्हणून खर धरणे चालू आसा। मात अजून मेरेन हो प्रश्न तडीक लागूंक ना। बुधवारा चिंबलकारांनी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ली। मुख्यमंत्र्यान खंय तांकां फक्त 20,000 चौखण मिटर सरकारी जमिनीची आसा म्हणून सांगिल्ले, पूण पर्यावरण संवेदनशील कडेन दुर्लक्ष करतात असो तांचें म्हणणें आसा। 25,000 चौखण मिटरा वयर बांदकाम केल्यार वाठार नश्ट जातलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। तुयें हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करपाचो सरकारान निर्णय घेतला। रोखडेच दोतोर आनी हेर कर्मचाऱ्यांची बेगोबेग नेमणूक जातली अशें सध्या मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा। सध्या अधिसुचोवणी जारी केला अशें तांचें म्हणणें। तुयें हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करपाची मागणी सरकारान मान्य केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। तशेंच बेगीनूच ओपीडी सेवा लेगीत सुरू जातली आनी फुडाराक काणकोण हॉस्पिटल लेगीत जीएमसीक लिंक करपाचो सरकार विचार करता अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। तुयें हॉस्पिटल जीएमसीक लिंक करपाचो विचार सरकारान घेतिल्ल्याचें सांगिल्लें आसा। रोखडेच दोतोर आनी हेर कर्मचाऱ्यांची बेगोबेग हांगासर नेमणूक जातली अशी अधिसुचोवणी जारी केलेली आसा। तुयें हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करपाची मागणी सरकारान मान्य केला। तशेंच बेगीनूच ओपीडी सेवा सुरू जातली आनी फुडाराक काणकोण हॉस्पिटल लेगीत जीएमसीक लिंक जातले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। उच्च न्यायालयान अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारले उपरांत बेरेस्तारा हडफडेचो तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकार सध्या म्हापशा न्यायालयात शरण आयलो। हणजूण पुलिसांनी रेडकाराक सध्या ताब्यात घेतिल्लो आसा। शुक्रारा ताका न्यायालयांत हजर करतले। डिसेंबराक हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण येयल्लें। सध्या ताका 7 दिसांची पुलीस बंदखण फार्मायिल्ली आसा। 7 डिसेंबराक पुलिसांनी तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकाराक चौकशे खातीर पुलीस स्टेशनात आफयल्लो। मात त्या वेळार सुमार 100 लोकांचो जमाव घेवन पुलिसांचेर दबाव घालपाचो आनी तपासांत आडथळे हाडपाचो यत्न जाल्लो। आदले सरपंच रोशन रेडकार पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचेर आनी संबंधितांचेर प्रभाव घालपाच्या स्थितीत आशिल्ले, देखून तो साक्षीदारांक धमकावंक शकतालो वा तांचेर प्रभाव घालूंक शकतालो आनी पुराव्यांत हस्तक्षेप करूंक शकतालो। देखून बुधवारा उच्च न्यायालयान रेडकाराचो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारलो। उपरांत बेरेस्तारा रोशन रेडकार स्वता जावन म्हापशा न्यायालयात शरण आयलो। सध्या हणजूण पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतला। भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे 30 आनी 31 जानेवारीक गोंय दौऱ्याचेर येतले। ह्या 2 दिसांत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक ते मार्गदर्शनूय करतले अशें कळटा। तशेंच तांची आमदार आनी मंत्र्यां वांगडा बसका जातली। 2027 वर्साच्या जावपी विधानसभा वेंचणुके विशीं लेगीत ते पक्षा वांगडा उलयतले, तेजेर वेगवेगळी रणनिती आखतले अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान सध्या मेळटा। भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे 30 आनी 31 जानेवारीक गोंय दौऱ्याचेर येवपाचे आसा अशें कळटा। ह्या 2 दिसांच्या भोंवडेचेर ते भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन लेगीत करतले आनी 2027 विधानसभा वेंचणुके खातीर फुडली रणनिती पक्षा वांगडा चर्चा करतले अशें ह्या वेळार कळटा।
दाबोळी विमानतळ बंद जातलो अशी वावडी पातळिल्ल्यान टॅक्सी चालकांच्या उदरनिर्वाहाचेर प्रश्न उप्राशिल्लो. ह्या फाटभुंयेर येल्लो ब्लॅक युनायटेड टॅक्सी एसोसिएशनान येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होची भेट घेतली. त्याच बरोबर नव्यान वेंचून आयिल्ल्या अध्यक्षाक येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन परबी भेटयली. तशेंच दाबोळी विमानतळ हो केन्ना बंद पडचो ना आनी विमान सेवा सुरूच रावतली. ताका लागून सध्या टॅक्सी वेवसायिकांक धादोसकाय सध्या येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिलेली आसा. तशेंच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या वांगडा बसका जाल्या उपरांत फुडलो निर्णय सुद्दां ते सांगतले. सध्या दाबोळे विमानतळ बंद पडचो ना आनी विमान सेवाचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशी खात्री जी आसा ती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन ह्या टॅक्सीकारांक दिलेली आसा आनी तांकां धादोसकाय दिलेली आसा. अर्चित नायक हाणें काँग्रेसीच्या युवा अध्यक्षपदाचो सोपूत घेतलो. अखिल भारतीय युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष उदय भानून अर्चित नायकाक अध्यक्षपदाचो सोपूत दिलो. 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर युवा काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यां खातीर 20% तिकेटी मागयतले आनी तिकेट खातीर लेगीत ते झगडटले अशें गोंय काँग्रेसीचे युवा अध्यक्ष अर्चित नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें. दक्षिणेंतल्या पारंपारीक नुस्तेमारांचेर बरीच हावळ आयल्या. ह्या हंगामांत नुस्त्याचो खर उणाव आशिल्ल्यान दक्षिण गोंय दर्यादेगेवयल्या पारंपारीक नुस्तेमारांक खर अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. कोलवाच्या नुस्तेमारांनी सध्या खंत उक्तायल्या. फक्त पावसांत गोंयकारांच्या ताटात सुकें नुस्तें पळोवपाक मेळटा. बाकीच्या म्हयन्यांनी गोंयकारांक ताजें फडफडीत नुस्त्यांची गरज आसता. तेन्नाच जेवणाची उणी जी आसा ती गोंयकारांच्या पोटांत वचा. फाटल्या वर्सा दर्याक वादळ आयिल्ल्यान नुस्तेकारांक बरोच परिणाम सोंसचो पडिल्लो. तशेंच आतां लेगीत खर वाऱ्याक लागून चडशा पारंपारीक ल्हान बोटींचेर बरोच परिणाम जाल्ल्याचें कळटा. तशेंच वार्षिक एलईडीचो विशय लेगीत बरोच तांकां सतावपाक लागला. गोंयांत एलईडी लायटीच्या वापरांत बंदी आसून लेगीत आजून मेरेन कांय नुस्तेकार जे आसात ते एलईडी लायटीचो उपयोग करून नुस्तें धरतात. ताका लागून पारंपारीक नुस्तेमारांनी खर तिडक उक्तायल्ली आसा आनी तांच्यांनी एक खंत उक्तायल्ली आसा. मडगांवच्या गोमकार तशेंच घरात आनी बाणावले वारका आर्ले कारमोणा आनी कासावले गांवांतल्या सरपंचा कडेन फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें बसका घेतली. ह्या बसकेंत सरपंचांनी रातच्या 10 मेरेन आवाजाची मर्यादा आसा ती तशेंच MPA बंदर मर्यादे संबंदीत प्रश्न आनी गांवाक परिणाम करपी हेर प्रश्न जे आसा तांचेर भासाभास केली आनी हेर प्रश्न जे आसा ते संबंदीत अधिकाऱ्या कडेन मांडटले आनी थंयच्या थळाव्यांची उदरगत जावपा खातीर यत्न करतले, उपाय काडटले अशी जाप आमदार विजय सरदेसाय हांगा तांकां दिलेली आसा. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष लेविन्सन मार्टिन्स हाणें लग्न सुवाळ्यांचे रातचे 10 वरां मेरेनूच म्युझीक वाजोवप अशें विधान केल्लें. तांच्या ह्या विधानाचेर सामाजीक कार्यकर्तो वॉरन आलेमांव हाणें खर टिका केलेली आसा. हे नेम फक्त थळाव्यांकूच कित्याक लागू जाता काय कितें असो प्रश्न ताणें केल्लो आसा. दर्यादेगेर रातच्या वेळार चलपी पार्ट्यांनी व्हडा प्रमाणांत आवाजांत ते म्युझीक वाजयतात, व्हड आवाज आनी सावंड प्रदूशण ते करतात. ताका लागून तांकां कित्याक मेकळीक आसा असो प्रश्न ह्या वेळार वॉरन आलेमांव हाणें केलेलो आसा. फक्त आमच्या थळाव्यांकूच हो प्रश्न कित्याक लागू जाता असो ताणें प्रश्न केलेलो आसा. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष लेविन्सन मार्टिन्स हाणें लग्न सुवाळे वेळार रातचे 10 वरां मेरेनूच म्युझीक लावप सक्तीचें आसा अशें विधान केल्लें. ताच्या ह्या विधानाचेर समाज वावुरपी वॉरन आलेमांव हाणें प्रश्नचिन्ह उप्राशिल्लो आसा. हे अटी ज्यो आसा त्यो फक्त गोंयकारांकूच कित्याक लागू अशें
जम्मू काश्मीरातल्या अखनूर शारात 2026 या वर्साच्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान सुरक्षा दळ हाय अलर्ट मोडार आयिल्ले आसात. शिमेचेर आनी संवेदनशील वाठारांनी सुरक्षा कडक तैनात केलेली आसा. नियंत्रण रेषे लागसरच्या वाठारांनी आतंकवादी वावराचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सुरक्षा दळान ही सध्या सोद मोहीम लेगीत ह्या वाठारांनी चालू दवरिल्ली आसा. फाटल्या कांय दिसांनी जम्मू काश्मीर वाठारांत पाकिस्तानी ड्रोन दिश्टी पडटाले. त्याच बरोबर कांय वाठारांनी आतंकवाद्यांसोबत चकमक लेगीत जाल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. ह्या फाटभुंयेर सध्या प्रजासत्ताक दीस लागीं पाविल्ल्या कारणान सुरक्षा दळान सध्या ते एक्शन मोडात येवन सध्या हाय अलर्ट सध्या त्या जाग्यांनी वेगवेगळे सर्च ऑपरेशन लेगीत तांच्यांनी राबोवपाक सुरवात केलेली आसा. जम्मू काश्मीर तशेंच हेर कांय बॉर्डरीच्या वाठारांनी सध्या ह्या सुरक्षा दळांनी सध्या हाय अलर्ट मोडार येवन ही सोद मोहीम लेगीत चालू केलेली आसा. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वित्झर्लंडात पाविल्ले आसात. थंय तांच्यांनी एका परिशदेंत वांटो घेतलो. महाराष्ट्रान मुंबय लागसार भारताचे पयले इनोव्हेशन सिटी विकसीत करपाची येवजण जाहीर केल्या आनी टाटा सन्स कंपनीन डेटा सेंटरा सयत $11 अब्ज गुंतवणूक करपाचे थारायिल्ले आसा. दावोस हांगासर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पावल्ले आसा. संवसारीक आर्थीक मंचाचेर ही तांच्यांनी घोशणा केल्या. थंय शेकड्यांनी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या मुखार हो तांच्यांनी प्रस्ताव मांडलो. प्रस्तावित इनोव्हेशन सिटीचो हेत जागतीक इनोव्हेशन पर्यावरण प्रणाली तयार करपाचो आसा अशें महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाणें सांगलें. तशेंच स्वित्झर्लंडांतल्या दावोस हांगासर वर्ल्ड इकॉनॉमीक फोरमाच्या माचयेचेर मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री लेगीत थंय आयिल्ले. मध्य प्रदेशान उर्जा रिन्युएबल एनर्जी मॉडेलान संवसारीक लक्ष वेधून घेतिल्लो आसा अशें तांच्यांनी म्हटलें. रिन्युएबल एनर्जीच्या मळार आयज मध्य प्रदेश वीज केंद्र म्हणून मुखार आयिल्लो आसा अशें मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हाणें सांगलें. राज्यांतल्या ओमकारेश्वर धरणाचेर सौर प्लेटी लावन वीज तयार जाता आनी हे हरीत उर्जेच्या दिकेन एक म्हत्वाचें व्हडलें पावल आशिल्ल्याचें लेगीत मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हाणें सांगलें. राज्यांतल्या सुमार 32 लाख शेतकऱ्यांक सौर पंप मेळ्ळा आनी त्या सुवातींनी ते काम करीत आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री मोहन यादव हांच्यांनी दिली. ओमकारेश्वर धरणाचेर सौर प्लेटी लावन वीज तयार जाता आनी हे हरीत उर्जेच्या दिकेन एक म्हत्वाचें पावल आशिल्ल्याचें तांच्यांनी ह्या वेळार सांगलें. जम्मू काश्मीराच्या दोडा जिल्ह्यात पारंपारीक कंचोत उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो आनी सांस्कृतीक रंगांनी हो मनयल्लो सुवाळो तांच्यांनी अजून मेरेन तिगोवन दवरिल्लो आसा. जम्मू काश्मीराच्या दोड्या जिल्ह्यात हो पारंपारीक उत्सव मनयतात. ह्या उत्सवाचें कंचोत अशें नांव जावन आसा. कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयिल्ली ही परंपरा तांच्यांनी अजून तशीच तिगोवन दवरिल्ली आसा. ह्या खाशेल्या प्रसंगाक थळाव्या लोकां मदीं एक उत्साह आनी उमेद दिसून आयली. कंचोत उत्सवात दादले आनी बायलांनी पारंपारीक भेस घालून शेकड्यांनी वर्सां सावन चलत आयिल्ली ही परंपरा पोरणी चालीरिती परतून एकदां तेंच्या मदीं पळोवपाक मेळ्ळी. लोकगितां आनी लोकनाच हातूंत वांटो घेवन ह्या लोकांनी हो उत्सव तांचो मनयलो. कंचोत हो फेस्टिवल सध्या थंय चालू जालेलो आसा. जम्मू काश्मीरांतल्या दोड्या जिल्ह्यात हो पारंपारीक उत्सव ही बायलां आनी दादले पारंपारीक भेस घालून मनयतात. उत्तराखंडांतल्या हरिद्वार शारांत विश्व गायत्री परिवाराच्या शांतीकुंजाची भव्य शताब्दी सुवाळ्याचे भव्य आयोजन केल्ले, जातूंत योगगुरू स्वामी रामदेव बाबान वांटो घेतिल्लो. ह्या संदर्भात स्वामी रामदेव बाबा हाणें सांगलें की खंयच्याय संस्थेक वा परंपरेक 100 वर्सां पुराय जावप ही एक व्हडली अभिमानाची गजाल जावन आसा. वेदमूर्ती तपस्वी पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हांच्या योगदानाचो उगडास करीत ताणें 3400 परस चड ग्रंथांची रचना केलेली आसा आनी लोकजागृताय मोहिमेंतल्यान गायत्री चेतनाक लोकां मदीं पावोवपाक ते वावुरलेले आसा. ताका लागून तांच्यांनी ह्या शताब्दी सुवाळ्याक हांगासर हाजेरी लायली. उत्तराखंडांतल्या हरिद्वार हांगासर शारांत विश्व गायत्री परिवाराच्या शांतीकुंजाची ही भव्य शताब्दी सुवाळो आशिल्लो. त्या वेळार योगगुरू रामदेव बाबा लेगीत हजर आशिल्ले.
अयोध्येतल्या पर्यटकांक आणि भक्तांक एक नवी भेट मेळपाची आसा. आधुनीक सुरक्षीत तरंगपी भौशीक बाथरूम, तरंगपी स्नानकुंड शरयू न्हंयचेर यात्रेकरू आणि पर्यटक हांचे खातीर बांदपाचें चालू आसा. दादले आनी बायलां खातीर वेगवेगळी चेंजिंग रूम्स थंय उपलब्ध आसतली आनी सुरक्षेचे उपाय लेगीत थंय घेतले वतले, जाका लागून गर्दी वेवस्थापनात मजत जातली आनी लोकांक सुरक्षीत स्नान करपाक मेळटले अशें ह्या उपक्रमाचो ध्येय जावन आसा. ही फ्लोटींग स्नान रूम म्हटल्यार ते स्नानकुंड जे आसतले, फ्लोटींग बाथरूम आसतले जे अयोध्येंतल्या पर्यटकांक आनी भक्तांक खातीर एक नवी भेट मेळपाची आसा. आधुनीक तशेंच सुरक्षीत तरंगपी भौशीक बाथरूम हे स्नानकुंड शरयू न्हंयचेर यात्रेकरू आनी पर्यटकांक खातीर आतां बांदपाचे आसात. दादले आनी बायलां खातीर वेगवेगळे अशे चेंजिंग रूम्स लेगीत थंय उपलब्ध आसतले. रेलिंग आनी सुरक्षेचे उपाय लेगीत थंय आसतले, जाका लागून गर्दी वेवस्थापनात तांकां मजत जातली अशें कळटा. अंतरिक्षांतल्यान पृथ्वी आपलें घर कशें दिसता, आमी जर वयल्यान पळयत म्हटल्यार अंतरिक्षांतल्यान जर पळयत जाल्यार सकयल पळयता आसतना पृथ्वेचेर सगळ्यो शिम्यो आनी भेद जे आसा ते अर्थहीन दिसता अशें सुनीता विलियम्स हाणें सांगलें. ती एक अंतराळवीर जावन आसा. तिणें नासांतल्यान निवृत्ती घेतल्या उपरांत ती उलयताली तेन्ना तिणें पृथ्वे वयल्यान जेन्ना आमी अंतरिक्षांत वता तेन्ना थंयचो अणभव तिणें शेअर केलो लोकां खातीर. दरेक मनीस, जनावरां आनी पर्यावरण एक नाजूक जाग्यार एकठांय अस्तित्वात आसा अशें अंतराळांत गेल्या उपरांत भासता असो तिणें आपलो अणभव सांगलो. अंतरिक्षांतल्यान जेन्ना पृथ्वेचेर पळयलें वता तेन्ना मनीसपण हेच खरें सत्य आशिल्ल्याचें कळटा. ताका लागून आमी पृथ्वे वयल्या लोकांनी एकठांय लावन काम करपाची गरज आशिल्ल्याचें तिणें ह्या वेळार लोकांक सांगिल्लें आसा. नासा हांगांतल्यान ती निवृत्त जाल्या उपरांत एका मुलाखतींत ती उलयताली. 77व्या प्रजासत्ताक दिसाची परेडीची ही रिहर्सल अजून सध्या दिल्लीत चालू आसा. कर्तव्य पथ हांगासर ही रिहर्सल परेडाची सध्या जवानांनी चालू दवरिल्ली आसा. सकाळी फुडें दाट धुकें दिल्लीत पसरता. दाट धुक्या बरोबर दाट थंडी आनी प्रदुशणाचो मारो करीत हे जवान सध्या दिल्लीच्या कर्तव्य पथाचेर ही परेडीची तालीम करता आसतना दिश्टी पडटा. थंडेच्या दाट प्रकोपात सकाळ फुडें ही तालीम करप म्हटल्यार खूब आव्हानात्मक आसा. राष्ट्रीय महोत्सव यशस्वी जावपा खातीर खंयच्याय परिस्थितीत हे जवान जे आसात ते प्रशिक्षण घेतात. ह्या तालमीचो राष्ट्राची ताक आनी संस्कृताय दाखोवपा खातीर सध्या हे जवान सज्ज जालेले आसा. तशेंच युरोपीय कावन्सिलाचे अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सॅंटोस दा कॉस्टा आनी युरोपीय आयोगाची अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन हे प्रजासत्ताक दिसाच्या सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतली. दर वर्सा प्रजासत्ताक दिसा निमतान देशभरांतले लोक जे आसा ते राजपथाचेर ही परेड पळोवपाक येतात. ह्या निमतान राष्ट्रपतीच्या वतीन तिरंगो हुबयतना तोपाच्या गर्जनेन लोकां मदीं आनीक एक जोश भरता. पूण प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडा वेळार तोपांची सलामी कित्याक दितात ताच्या फाटीं एक कारण आसा. 26 जानेवारी 1950 ह्या सालांत देशाचे पयले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाणें परेडीचें निरीक्षण केल्लें. उपरांत झेंडो हुबयलो. त्याच वेळार उदेंत स्टँडा फाटल्यान आशिल्ल्या तोफखान्यांनी 3 फेरयांनी 21 तोफांचो गोळीबार केल्लो. अशा तरेन हे जवान सध्या कर्तव्य पथाचेर दिल्ली हांगासर तांच्यांनी ही प्रजासत्ताक दिसाची परेडीची तालीम सध्या चालू दवरिल्ली आसा. थंड हवामान आनी प्रदुशणाचो मारो सहन करीत ते सध्या ही परेडीची तालीम जी आसा ती करता आसतना दिल्ली हांगासर दिश्टी पडटा. गोंयांतल्यो 50% उदकाच्यो पायपलायनी पोरण्यो आशिल्ल्यान त्यो सदांच फुट्टा. ह्यो त्यो पायपलायनी सध्या वेगवेगळ्या वाठारांनी फुटपाची परिस्थिती आमकां आयकुपाक येता. ताचेर मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयताले. सध्या 26% लोकांक 24 वरां उदक मेळटा अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. पूण फुडल्या 3 म्हयन्यां भितूनच म्हटल्यार एप्रील मेरेन पिवपाच्या उदकाचो उणाव जो आसा तो राज्यभरांतलो पयस करतले अशें आश्वासन पिवपाच्या उदका खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान दिलें. राज्यांत 50% वयर जी पायपलायनी आसा त्यो पोरण्यो जाल्ल्यो आसा. ताका लागून ह्या ना त्या वाठारांनी पायपलायनी फुटपाच्यो घडणुको मुखार येत आसा अशें तांच्यांनी म्हटलां. ह्यो पायपलायनी बदलपाचें काम चालू आसा आनी सध्या 26% लोकांक 24 वरां उदक मेळटा अशें लेगीत मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. येता त्या एप्रील मेरेन म्हटल्यार 3 म्हयन्यांनीच
उदकाच्या उणावाचो प्रश्न सुटावो करतले अशें मंत्र्यान आश्वासन दिलेलें आसा. कुळे, काजरातड, नवाडो वाठारांतले 80% शेतकार अजून लेगीत शेतां पिकयतात. ह्या वाठारांत सुमार 106 शेतकऱ्यांची शेतां आसात. शेत लागवडी खातीर उदकाची गरज आसा, देखून सरकारान आमकां कायमचो बंधारो बांदून दिवचो म्हणून थळाव्या शेतकऱ्यांनी मागणी केल्या. कुळे पंचायत वाठारांतल्या काजरातड, नवाडो वाठारांत 106 शेतकऱ्यांची शेतां आसात. हातूंतले 80% शेतकार अजून मेरेन ही शेती करतात आनी आपलो वडिलोपार्जीत जी शेती वेवसाय आसा ती तांच्यांनी तिगोवन दवरिल्ली आसा. शेतान काम करपा खातीर कामगार मेळना आनी मेळ्ळे जाल्यार कांय कामगार जे आसात ते कांय कामगार आमकां परवडना अशें खंत सद्या शेतकऱ्यांनी उक्तायल्ली आसा. पूण परिस्थिती अशी आसा की सद्या उदकाक लेगीत हे थंय त्रास काडचे पडटा शेतकऱ्यांक. ताका लागून कायमचो बंधारो आमकां बांदून दिवचो शेत लागवडी खातीर अशी मागणी सद्या तांच्यांनी केलेली आसा. दूधसागर न्हंयेचेर ढोलबाग हांगासर बंधारो घालून शेतकार उदक हाडटात. जर सरकारान एक कायमचो बंधारो बांदून दिलो जाल्यार उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें तांचें म्हणणें आसा. दुसरे कडेन मयेच्या पाटो आनी हळदणवाडी वाठारांतली गाळ भरिल्ल्यान पडीक पडिल्ली ही शेतां आनी हेर वायगण शेती लागवणीची कामां आतां सद्या नेटान चालू आसा. ही कामां सद्या निमण्या पावण्यार पाविल्ली आसा. चडशा शेतकऱ्यांनी तरव्याची लावणी लेगीत पुराय केलेली आसा. दिवचल म्हालांतल्या मया, सुर्ल, पिळगांव आनी हेर कांय थारावीक वाठारांतली पुर्वजांच्या काळा सावन चलत आयिल्ली ही वायगण शेतां अजून चालू आसात. कांय लोक हे करतात शेतां. मये वाठारांतल्या हुपळी फोंडाक ही वायगण शेती शेतकऱ्यांनी तरवो लावणीची कामां सद्या हातांत घेतलेली आसा. ही कामां निमण्या पावण्यार सद्या पावल्यात. पावसा खातीर लावणीच्या कामाक कळाव जालो, मात अंदू आतां मेरेन हवामान पोशक आसा अशें हांगासल्या थळाव्यांच्या शेतकारांचें म्हणणें आसा. विक्रेत्यां सयत गृहिणी खातीर एक धादोसकायेची गजाल म्हटल्यार सद्या दिसपट्ट्या गरजेचो म्हत्वाचो आशिल्लो नाल्ल जो आसा तेचें मोल सद्या उणें जाल्लेलें आसा. चवथीच्या दिसांनी जो नाल्ल म्हारग जाल्लो आनी जेचें मोल 100 रुपया मेरेन पाविल्ले तो नाल्ल सद्या कमी जाल्लेलो आसा. ताका लागून गोंयच्या गृहिणींनी तशेंच विक्रेत्यांनी लेगीत एक समाधान उक्तायल्लें आसा. एक नाल्लाचो वापर करतना 100 फावटी विचार केलो वता. सद्या राज्यांत मात्र आतां नाल्लांचें मोल मातशें देंविल्ल्यान गोंयकार जे आसा ते सुशेगाद आसा अशें चित्र सद्या नाल्लांच्या रेटींचे सद्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा. नाल्लांची रेट सद्या उणी जालेली आसा. विक्रेत्यां सयत गृहिणी लेगीत धादोसकाय मानतात, कारण की फाटल्या दिसांनी नाल्ल बरोच म्हारग जाल्लो. चवथीच्या दिसांनी जाची रेट 100चेर तेकिल्ली तो सद्या नाल्ल आतां ताची रेट देंविल्ली आसा. कारण एक नाल्ल जर वापरतले जाल्यार गोंयकार ह्या नाल्लाक सद्या सांबाळून वापरतात. जेवणाच्या म्हत्वाचो घटक म्हटल्यार हो नाल्ल ताची रेट सद्या कमी जालेली आसा. उत्तर प्रदेशांतल्या आग्रा शारांत सद्या दाट धुके पडिल्ले आसा. हे दाट धुके म्हटल्यार सकाळ फुडें दाट थंडी पसरता. ताका लागून सद्या आग्रा हांगासर ह्या वाठारांत ज्या वाठारांतल्यान ताजमहल दिसता, ताजमहल व्यू पॉयंट जो आसा थंय सद्या दाट धुके पडिल्ले आसा. आनी जाका लागून हांगासर जे पर्यटक येतात ताजमहलाचे फोटो काडपाक किंवा हांगा व्हिडियोग्राफी करपाक येतात तांच्या खातीर मात्र हे दाट धुके जे आसा ते आडथळो ठरता. फोटोग्राफी किंवा शूटिंग करपा खातीर आग्रा हांगासर जो ताजमहल व्यू पॉयंट आसा हांगासरची ही स्थिती आसा. दाट धुक्याक लागून सद्या पर्यटक जे हांगासर येतात तांकां फोटोग्राफी करपाक त्रास जाता. अशा तरेची दाट थंडी आग्रा उत्तर प्रदेशांत पडिल्ली आसा. ताजमहलाक ह्या दाट धुक्यान घेरिल्लो आसा अशें कुडकुड्याचें थंडेचें वातावरण सद्या आग्रा चालू आसा. हजारांनी स्थलांतरीत रोजी स्टार्लिंग हे पक्षी तामिळनाडूच्या थुथुकुडी जिल्ह्यात सद्या पाविल्ले आसा. हे मायग्रंट पक्षी असतात जे दर वर्सा हांगासर लाखांनी शेकडो किलोमिटराचो प्रवास करून उडत येतात. पेरुंगुलम आनी थामिराबारानी न्हंयच्या देंगणांनी भोंवतणी हे व्हडा प्रमाणात सद्या पक्षी दिसपाक लागिल्ले आसा. सैमाच्या ह्या गिरेस्तकाय वाठाराक लागून ही सुकणीं जी आसा ती प्रजनना खातीर आनी खाणां जेवपाच्या सोदात ही शेवणी आनी सुकणीं जी आसा ती सद्या थुथुकुडी हांगासर तामिळनाडूत पाविल्ली आसा.